People usually are known for the place they belong. In a small state like Goa, they are also known by their leaders who represent them. This leadership varies from panchayat to constituency. बेनाली कॉन्स्टिट्युएन्सीक बारीक पळोवपाक गेल्यार लास्ट एटलिस्ट 20-25 इयर्स खास असं डेव्हलपमेंट ना. कोलवा बीच ही सारी वर्ल्ड फेमस. इट इज द आयकॉनीक बीच. बट आज तूं वेळेर देखून वचत जसो प्रोग्रेस जावपा जाय आशिल्लो जावं डेव्हलपमेंट जावपा जाय आशिल्लो जे प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपा जाय आशिल्लें हें कांयच येवूं ना. तूं आनी खंय भायली गांवांनी वच ल्हान ल्हान देशांनी सुद्दां खूब डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. आमच्यान आमगेली गोवा देवान आमकां एक गिफ्टशें दिलां. हें गिफ्ट आमकां कशें युटिलायज करप हें लोकांक खबर आसा पूण आमगे पॉलिटिशनाक खबर ना. शेकडे पासा जाले आमगे पुर्वज हिंग काम करून आनी जाण मरे बाबा एक वर्सा मरे 1996 तेदो मरे आमगे पांचान नांबर दीत मू आमगेले सगळें गेली नांव वयली आनी तेण मरे म्हाका आमकां कुणी नांबर दिल्ले पूण आजून ते शेरकरागे बुकाचे येयलो नाय हूंय. आनी एक म्हळ्यार वर्सां वर्स मरे ट्युरिजम मुट्टो येता आनी दर्या मरे होट काडा आनी आमी गेले मरे कुडी होट काडा. होट काण कितें कोताय मू खबर ना. हांव देवाको मागतालो तेंचे मोती घाल मू आमगे नंबर दी मू कुडींचे. बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आमचो आहा आमदार. हांव नको फुडें इलेक्शनाक कितें जाता तें सद्या आमदार आहा तो आमी निवडून हाडलो. म्हणजे आमी निवडून हाडलो म्हणजे आमी मिटिंगी स्पीच कोन्न हांवें आद पासून जोडलें तेका वोट घाले म्हूण. कितें दिसलें कितें पूण कोत्तलो पूण कांय ना. झिरो कांय केल्लें ना. हांव कितें म्हणटालो हेजे पयलीं तुवें कितें केलें ना आसत पूण आतां हे पॅन्डेमीक टायमार तरी एक एटलिस्ट एक खबर तरी घेवची आहली. आमी तियात्रीस हांवें कित्याक म्हळ्यार ऑर्डरी हांव तियात्राचेर जियेला तियात्रा भायर आमकां दोन ना म्हूण तूं जाणा. पूण एक कॉल कोची आहलो एक खबर तरी घेवची आहली पूण कांयच ना. हो आमी तेजेर धरून ना तो अशें करीत म्हूण. पूण एनीवे तेणें दाखयलो आपणें रोंग कितें तो. डेव्हलपमेंट म्हळ्यार आतां चड करून गोवोरमेंटाक लागून सगल्यांक मन मळो आहा. देखून कितें बरें जावपाक एक बरो न्यू आमदार येयल्यार अशें बरें दिसत म्हाका. ते भाशेन कितें बरें करून दाखोवपाक लोकांक आनी दादूस करपाक. हांव ऑलमोस्ट बिजनसान लास्ट 30 इयर्स आय मीन बिजनस. बट कितें आसा एवरी इयर वाडूंक जायो बिजनस. बट एवरी इयर वी आर सींग स्लॅक. फर्स्ट थिंग हांगा इलेक्ट्रिसिटी हॅज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. आमगे अंडरग्रावंड केबल घातल्यार 4-5 वर्स तरी जाल्यात. ते अंडरग्रावंड कित्याक चालू करतात तें आमकां कांय खबर ना. जावं बाबा हे रोड वायडनींग आमकां जाये. आमकां सकयल स्टँड जायो बरो. आमची सकयल गांवची भुरगीं थोडी गाडी चलयतात तांकां एक बरो जागो करपा जायो. तांकां जागो दिवपा जायो. एक फूड कोर्ट करपा जायो. बाबा हे सगळी गाडी हांगा आसतले अख्खे जाग्यार भोंवपा नाका. हे लोकांनी थंय वचून फूड कोर्टान भोंवून कितें जाय तें खालें केलें. आतां आमगेली एंट्रन्सान भितर सरतले जाल्यारच पयलीं 4 जाण येतले ते आयस्क्रीम जाय बाबा तो बिचार भितर वता. येता आसतना विचारता डिफरंट थिंग आनी दे शूड नॉट बी अलावड. अशें जावपाक शकना. कित्याक दुसरी फावट ते म्हणटले सतायता मरे कोलवा आयल्यार आनी खंय गेल्लो बरो न्ही. सगळे उलयता आपण एश केलें तेश केलें बट फॉर अ सीमॅन न्हू आम कोणें कांय हेल्प केलें ना. एंड रिसंटली देर आर नो ऑप्शन फॉर सीमॅन. कोणें आमकां देर इज नो स्कीम फॉर अस. वी आर लेड ऑफ ऑलमोस्ट 2 years नाव. कोणें आमगे चिंतलो ना बाय आमगे भुरगीं कितको पोसताय बायल कितको कितें केस चलत आमगेलें. देर आर नो ऑप्शन फॉर अस. वी हॅव टू आय डोंट नो सम पीपल आर इन बीग क्रायसीस. तुम जाणें सीएमान कितें दिलें तो स्टेटमेंट. सो तो स्टेटमेंट इफ यू गो फॉर अ प्रोसेस विथीन 6 months ते आनी कांय जावपाचें ना. म्हाका दिसता तें कांय जावपाना. ते हिंग प्रोसेस हिंग वच पणजे वच तुम जाणें गव्हर्मेंट ऑफिसांत गेल्यार कितें जाता तें कांय ऑप्शन ना. हिंग सो थिंग धाडाय थिंग
विथीन 6 मंथ हे पिरियड काबार जातलो आनी कितें म्हटलें मागीर इलेक्शन जालें ना तें आमकां जायना फंड ना आमचे कडेन तुमी जाणें गोंया कितू डेप्थ आहाय ते गोवन पीपल शूड नो हाव मच डेप्थ वी आर इन दीस थिंग्स हालपर आमगे कितें जावपाक शकता गोंया वी आर इन बीग क्रायसीस ओवर हियर गांवचे आतां आमगेले जस्ट एग्जाम्पल आतां एक टॅक्सीवाले आसात बाबा तेंचे बगले बसून उलोवपा जाय बाबा तुमी फाल्यां वाडयतले ट्युरिजम जाल्यार तांकां एडवायज करूंक जाय हॉटेलवाले आसात तांकां एडवायज करपा जाय बिचार सद्याक आमगेल्या वचून थंय पळयत जाल्यार ते मॅस आसा टोटल शेकवाले आसात हे आमगे गांवची भुरगीं न्ही बिजनस करपी हांकां हात जो वयर आसा तो सदांच आशिर्वाद दिवपी हात आसपा जाय. In theatre, actor sometimes plays multiple roles. Our representatives have proved that it's nothing different when it comes to politics. They change the party and color and break the trust of the voters. Banauli constituency has tried electing mix of all, choosing from United Goans Party, Congress, United Goans Democratic Party, Nationalist Congress Party and Goa Vikas Party. They say that heavyweight represent this constituency, but it's the weight that the constituency has paid for either for slow or negligible work. मुगे भशेन MLA एक विजन आसपा जाय. MLA हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट. बाबा तेणें चिंतूंक जायें की बाबा ह्या गांवांक कितें जायें. केन्ना लोक आपयतलो आनी तूं येतलो तूं पळयतलें जायना. तूं केन्ना येवन बाबा तूं भोंवता करता हे गांवां इतलें डेवलपमेंट जाल्लो आसा तो एक मोग आसपा जाय आपल्या गांवचो की बाबा हांगाय जावूं जाय बाबा आमच्या गोंयाकय जावपा जाय हें हो प्रोग्रेस आमच्या गोंयांत जावपा जाय आमच्या लोकांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळपा जाय आनी आमचो लोकूय वयर सरपा जाय. हें जायना. आतां हितूंक कोण लॅक जाता तें खबर ना. बाबा आमगेले MLAच मुखार सारकी सांगूंक शकनात काय वयरसून सपोर्टिंग केन्ना ना. रिसंटली हांव हे क्रायसीस जालो आसतना 2020 हांव बोटीचे आसलेलो सो हे सगळे आतां उलयता ते बोटीचे हांव पण एश केलां तेश केलां इट इज नॉट ट्रू. आमकां सगळ्यान कितें केलें तें आमकां कंपनीन केलां सगळे म्हणटाय हांव मारला तूं मारला सगळे कोणें हाडना आमकां हिंगा. हांव बोटीच्या आयम वर्कींग फॉर अ मॅनेजमेंट सो आय नो वॉट वॉज गोईंग ऑन ओवर देर ऑन द शीप. हिंग एक स्टोरी जाता थिंग एक स्टोरी जाता म्हळ्यार हें सारकें फालतूर कितें उलयताय ते आतां हिंगा इलेक्शन टायमार कितें उलोवप आसत ते. एक लोकांक जायतीं काम आसताय. एक पाट लोक MLA बरोबर वयताय आनी सर तुमगे मातशें काम जावपा जाल्लें हे भाशेन वयताय आनी अशें करून गेल म्हणटरीच तें लोकांगे काम करून लोकांक दादूस करून लोकांक एक उमेदीन दवरपा जाय हे भाशेन म्हाका दिसता आनी हे भाशेन केलें म्हणटरी लोकांक सगळीं हुशालकायेन भोंवताय. बाबा आयकिलां हे न्हंय मुळोवल्यो देवागे गिरास काय आमकां हे न्हंयत काम करून आमगे मानशेकार पोट बोताय तेंगे हम इले हाय आनी ह्यो आमगेल्यो सवय न्हंयो ते कोण मैडा मुट्टेक दिताय मरे बाबरे मैडा म्हळ्यार पीठ न्हय रे नोयडा म्हाका सोल मैडा मू मागीर हे आमगे चोय साल म्हणटाय ती रिवर म्हणटाय साल ओके ते साली हाऱ्या बांदासो उदक वयता मागीर आमगेली जुंयां वयली आहा मागीर आमगे पणजे मांदोवी आहा तेजे आनी कितें रे बाबा न्हंये पूल बांदिला आनी त्या पुला मरे व्हडली तोर केल्या ही गरजे भाशेन अशी शेळ्यान मरे म्हाका हिंग कोंगोडी वयल्लो येदूस चोयलो हांव आनी मागीर आमगे छोपडे आहा न्हय रे बाबा न्हंय आनी कोमरजू आहा आमगेली ते न्हय हाय तांकां मरे आमगेले हे मंत्री म्हणटाय तांकां देशाक वक्कल ना आनी तांकां तर वक्कल आसलो जाल्यार ते हें एश करूं फास्ट नासलोले. आमी व्हडले शिकलो ना रे बाबा आमकां व्हडलें वाचूंक कोणा आमगे भुरगीं तेच कोत्यादो बायबल वाचताय आनी आमी मातशें तें कानां दोताय. हांव जाण ते भाशेन मरे बाबा आमगे सुम्या जेजू क्रिस्ता देखून हिंगा जॉर्दना नदी ही बातीजात दिल्लो आनी ती नदी पवित्र जाली आनी हे आमगे सरकार आहा तो BJP गे सरकार आहा तो आमगे नदी आहाय ते हिंकूं भोंवता मरे बाबा
हे केस जातले बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी जाय डेव्हलपमेंट जावपा जाय हांव न्हू पूण म्हजे हांव व्हड शिकलो हाय ते पासून म्हणटा हेच जावपा जाय तेच जावपा कित्याक तेणे पासून मिटिंगेक सांगलोलें हेल्थ सेंटर बांदतो म्हूण पूण तेजी खबरूय ना तो हेल्थ सेंटराचो हातोरूय ना दुसरें म्हळ्यार तो सांगतालो की आपण कोण जॉब दितो म्हूण त्या जॉबाची कांयच खबर ना तिसरें म्हळ्यार डेव्हलपमेंट चोयलो आसतलो खंयच्यान कांयच ना हाली हॉट मिक्स घाल तो डेव्हलपमेंट जायना कित्याक ते वयते जोयल्या मागीर तो सांगतालो आपण एशी वचपाना तेशी वचपाना लोक खंय सांग थिंगा वयतलो पूण आख्खो समाज जाणा तो खंयच्या सपोर्ट कोना आहा आनी कोणा सपोर्ट कोना आहा तो पूण म्हाका जाय दिसो जाय असो आमदार आसपाचो तो एटलिस्ट तुजी खबर तरी घेत तो हांव कोवीड जाल्लें पॉझिटीव आसलो रिपोर्ट आमदारा वयताच तुगे कॉन्स्टिट्युन्सी कोण जालो तो एटलिस्ट एक खबर तरी घे तूं दिवपा सोड आमी एक तेसले तितून पळो एक खबर तरी घे बाबा तूं आहा वो मेलो तें तरी विचार पूण टोनी डायस घराको येवन खबर घेयली म्हजी भावाची आनी आख्खी फॅमिलीची. From 1989, we see one leadership in Benauli and grow strong in Goan politics. We saw a brief change, but the expectations were short-lived. People realized their mistake. With no options, what should people do? My simple opinion, it should not be a family business. Politics ना कोणाच्यान येवपा जाता कोणाच्यान आडावपाकय जायना. Anybody is free. Whoever comes has to be a dedicated man, has to do something for the constituency and see to it the people progress with the development. एक आमदार नेयो विंचून येल मुटरीच निवडून येल मुटरीच लोकां तो पयलीं बरो पण कोण दाखयता आनी मागीर ते उण जायत वयता एक न्यू येता तो भाशेन मागीर तो लोकां बरो कोन्न दाखयतलो कोण दादूस करतलो चडूय वर्सां अशें करून उरल्यार तितलें दाखोवपाक जायना आनी तें मागीर सगळें फस्ट जावन वयता. आतां इलेक्शन येतलें तेदो येतलें धांवन बाय तुमकां कितें जाय तांदूळ हाडटले को आनी कितें रेशन ऑल these things will come. So I don't think for this short period you have to take this thing and vote for the same people. We need a change, and I think Tony Dias is the best option for me. आमगेल्यो सगल्यो येवो तो मुरमुगांव पत्रास मुडाय तेंक दिताय हेच केल्या आमकां त्रास जायचनाय रे बाबा आमी इतू वर्सां मरे दर्याक झुजोन पोट बुताय आमी कितें खातले आनी तो खंय आदानी मुट्टो येयली तेक दिता मुटाय मरे ते आमगे ते तरणे पिरायेक तो म्हाका मेळ्ळो जाल्यार हांव तेका बांदूंक घाता आसलो माडांनी आमगे शेरकराक कांय खबर ना आमी हारी कितू गट्टे आडांनी. आनी सेकंड थिंग एक फावट तूं इलेक्ट जालो तुका वोट मारना तोवूय तुजो आनी वोट मारता तोवूय तुजो हें आसूं जायें कित्याक यू हॅव टू थिंक अ लॉंगर पिरियड बाबा आपूण 5 वर्सां रिवेंज घेतलो वतलो अशें जायना न्ही. A look at the past, we realize how Benauli has been neglected and how our leaders have shaped our present. Benauli lacks a vision for future and address the real issues. टोनी डायस एकदम बरो भुरगो आनी खरें सांगता आमी दोगोय बरे फ्रेंड आम बोर्डिंगा आसलोले बोर्डिंगा मिन्स सेंट एंटनी हाय स्कूल धुल्यार म्हापसा उदार काडपाचो भुरगो सारकें ते भाशे लायक जाता ते गेले. हांव जाणा टोनी डायस तो जायतो वावरता आमकां सगळ्यांक लागून लोकां लागून तेणे तरी हे भाशेन लोकांक कांय हेल्प करना जाल्यार येदो तो करोडपती जाता आसलेलो सगळें तेणें आहलो नासलोलें सगळ्यांक गरिबां दिलें तेणें चड हांव अडकोन जाण तेका इट्स नॉट लायक आय एम मेकींग माय ओन स्टोरीज हांव जाणा तेका अडकोन कित्याक जायत आमदार कितें कोता निवडून येल म्हणून हांव हें कोतलो तें कोतो म्हणटाय मागीर कोण हाय थोडे कोताय पूण हो टोनी डायस येसलो तेणें चिंतूंक ना पूण इलेक्शनां बसोत म्हूण पूण तेणें एम्बुलन्स दिली फ्री ती बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी न्हू कोणाकूच 24 hours मागीर मॉर्ग ती बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी न्हू 24 hours सगल्यांकूच आनी तेका असो गूण आहा तो आपणाक कितें तेजे बेनिफीट जातो तें चिंतना. आय नो टोनी डायस फॉर अ लॉंग टायम खूब वर्सां हांव ताका वळखता ही इज डावन टू अर्थ अशें न्ही की एटिट्यूड आसा फोन मारल्यार फोनूय जाय तेन्ना घेतलो आपयल्यारूय येतलो आनी एज अ पर्सन ही इज हेल्पफूल. तियात्रा टायमा हांव जाणटे भाशेन तो लोक कितें जातलो तो चिंतनासलो
पूण ते क्वॉलिटी दिवपा हें सद्दां तेगे एम कित्याक तेणें महानंदा कितू लॅक्साचें सेटींग केल्लें 2 ट्राक येताले ते सेटिंगू घेवन आनी तेतून ती टिकेट ₹70. एक आमकां एक त्या कांतार म्हणपाक एक उमेद आसता कांतार तियात्रां पासून नाचता म्हाका जायती उमेद आसलोली तेगे एक तियात्र महानंद जाण आसतालो महानंद हो तियात्र तेगे सारको शायन जालोलो आनी तो एक मुगे फ्रेंडूय न्ही आमी चड पयलीं तियात्र नाचो न्हय मागीर हांवें तें कितें केलें हांवें तेका म्हणलें टोणी येता तियात्र आमकां चान्स आहा मरे अशें शुअर म्हणून लावलो आनी रोखडो दुसऱ्या तियात्राक म्हाका चान्स दिलो तेणें हें म्हाका सारकें बरें दिसलें तेगेलें कोणें आपयलो थंय येवपा जाय किंवा तूं पावना धाडपा जाय कोणालो इश्यू आसा देवान तुका तर तें दिलां देणगें जाल्यार तुवें तें युटिलायज करूंक जाय आनी इतलेंच न्ही आतां हांव मुगे धंदो कोता मिन्स माय बिजनस इज टेलरींग आं अशें करून कोत म्हळ्यार तें म्हाका जायते शॉप करून घेयलां आनी शॉप करून घेयल म्हणटरीच तेगे तें शिंवोन दिता आसतना तितू कमी जातालो पयशे आनी पयशे तुमकां हिशोब दाखयलो रोखडें तेगेलें चड एक्स्ट्रा दिवप आसतालें जुताय ते चाय दवर अशें म्हणटा तेगेलें सारकें म्हाका बरें लागतालें. What Benaolim needs is a change, and the change needs to begin now. If we want to give a better future for our next generation, the political situation needs to change. The systems needs to change. But before that, the leaders need to change. Benaoli needs to have a voice of their own. People's voice, Benaolim's voice. आनी टोनी डायसान आमची न्हू जायत तियात्रां खबर गेल्या इवन बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सीची पूण हे आमदारान केलें ना आनी हांवें केन्ना चिंतूंक ना एकूच रिक्वेस्ट बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सीचे कोण म्हाका मानताय तांकां उमान नाय तांकांच हात जोड मारता टोनी डायस बसोता तो तियात्रीस आनी ते गूण आहा ना आतां तूं वचून तेची चोपा आतां प्लीज ताका वोट करून निवडून हाडय हें म्हगेलें रिक्वेस्ट आमी न्यू फेसीस हाडूंक जाय आमगे बेनावली कॉन्स्टिट्युएंटी कित्याक आम टू सेव गोवा तूं मातसो लोक जाणाय कितेंय कोताय कितें उलयताय लास्टार वोट दुसऱ्याकू माताय आतां आनी हॉल ना तें वी हॅव टू टेक केअर ऑफ आवर ओन गोवा वी हॅव टू सेव आवर गोवा सो वी हॅव टू गेट सम न्यू फेसीस इन दीस कमींग इलेक्शन तेंय हाडपा न्हू तुमी जाणा तूं कितू उलयताय ते फॅमिली राज को म्हणटा आपणा बायले बसयता हें बसयता यू नो वॉट इज गोईंग ऑन हालपर गोंयचें नांव चेंज जावपा शकता सो ट्राय टू make some new faces and I am always with Tony Dias to save Goa. आमकां एक बाबा आमचे भशेन तरणाट जायो हू कॅन थिंक फास्ट हू कॅन टेक डिसिजन फास्ट आनी जो आमचे मदें आसतलो की बाबा जे मनशान इलेक्शनाक रावलो तेणें पयलीं सगळ्यांले ओपिनियन घेवपा जाय की बाबा कितें करुया आमगेल्या गांवांक हें ना न्ही तूं थी प्लॅन तुमी डिसायड करतात हांगा येवन इम्प्लिमेंट करता जायना बेजीक ग्रावंड रियलिटी पयलीं पळोवपा जाय ग्रावंड रियलिटी पळोवन सगळ्याक वयर सकयल आसताच ना न्ही बट तितूंक सोल्युशन काडपा जाय आनी सोल्युशन काडटलें जाल्यार गांवची मनशालें ओपिनियन इज इम्पॉर्टंट एक म्हाका विश्वास आहा तो एक बरें काम कोतो म्हूण कित्याक लागून म्हणटा हांव मुगे धरचीपण कोतालो हांव मुगे घर कोतालो होम मागीर घरा कोता म्हणटरीच तो म्हाका हें बरें वयर सरोंक बरो फेलीस जावपाक तो म्हाका म्हणटालो क्लिंट तूं एक शॉप कित्याक घालून चलयना एक शॉप घालून चलय मरे बरें चलतलें बरें गिरायक येता तुका हे भाशेन म्हणटालो आनी तुका शॉपा आदार दिवंक जाय जाल्यार आपण तुका पयशे दितो म्हणून चोय हेजेर रिकॉर्ड आहा तुका म्हणपाक सगळे चड लोक आसनाय सारकें न्ही ते भाशेन तेका लागून म्हाका विश्वास आहा तो तर एलिसां बसलो तो निवळून येयलो म्हणटरीच तो जरूर लोकां दादूस कोतलो हे भाशेन हांव देवाको मागोता हे पाटी देवान लोकां मोची गायल्या पुरो बरे तरणे भुरगे फुडें सरले आनी स्वताय जाय तो बरो वावर कोताय तांकां निवडून हाडपाक आनी कोण पळय पची बंद दवरल्याय न्हू ते आतां साक बनून रावतले व सोदतले तांकां सायबा सगळ्यांक घर धाडूंक आनी न्याय भुरग्यांक हाडची म्हूण हांव जेजू कडेन आनी बागीवन सांतांतनी गो मागोत सायबा सगळ्या लोकांचे मतीन घाल हे नया भुरग्यांक निवडून हाडपाक आनी हे परने कितें आहा तें इस्क्रेप म्हणटाय ताका धाडपाक. At this time, we need a new face like Tony Dias, who cares, who understands, who wish to develop Benaolim constituency and Goa. So I wish Tony Dias good luck.
म्हज्या मोगाळ भावांदो आनी भयणांदो, हांव थोडी तुमकां खबर सांगता बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. जेन्ना 1963 हें फर्स्ट इलेक्शन जालें, तेदो डॉक्टर मौरील हो इलेक्शनान निवडून येयलो. तेच उपरांत युनायटेड गोवन्स पार्टी येयली. तेच उपरांत 1980 काँग्रेस बाब मोहन क्रूज निवडून येयलो. येयल म्हणटरीत तेणें जायतीं काम केलीं. बरे बरे रोड तेणें कोन्न दाखयले आमकां. लोकांक लोना फॅसिलिटी दिली तेणें. लोन काडून बिझनस करपाक जायत जाणां ते वयांक तेजी गरज पडली आनी तेणें हेल्प केलें. तेच उपरांत तेणें जायतें डेव्हलपमेंट केलें. एक मुज तकलें उगडा सुटमुट तो तेणें केलो स्टेडियमाचो. आयज तेणें तो स्टेडियम केलो म्हूण हांव मुगे हितून बायल भुरग्यांक घेवन ते स्टेडियमाक गेमींग गेलो FC गोवाची. आनी हांवें नियाळ केलो बाबा आनी हूंय जाल्यार बॉम्बय चेन्नय वचून नासलो. हो स्टेडियम तेणें हिंग बांदिल म्हूण हांव गेमींग गेलो आनी जायत गोंयकार लोकांक हें हेल्प जालें. आनी जायत जाणांक म्हळें हो रोखडो मोठो म्हूण, पूण आयज पर्यंत तो उबो आहा. आनी आमगेलो मोहन क्रूज या साबासकी दिता मोहन क्रूजाक. आयज सरकाराक जायती स्कीम आसताय. दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक फायदो काडा, पूण आमगे बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी त्यो स्कीम आमकां मेळनाय. आतां एक इश्यू चलता CZMP. हेजे गव्हर्मेंट कांय हें कोना. मुखार हियरींग मुखार व्हरोता. हांवें पयर गेलो ते भाशेन लोकांक चलय ते भाशेन लोक दुकान रोटा आपणागे लुगार दी म्हूण, पूण सरकार कांय कोना. हें कितें सगल्यांक त्रासांक आयलो बरो जालो बरो आहा हें चलता. ताका लागून हांव मागोतां सरकारान हेंचे पासो कितें तरी बरें करचें म्हूण. सोय मोगाळ भावांदो आनी भयणांदो, मोकोळे कसलो पावर नासतना मोकोळे घोडटे भाशेन हांवें एम्बुलन्स दवरलें, फ्री कार दवरलें 24/7 मोरगां दवरलीं. ही लोकांक सर्वीस दिता आनी हे सर्विसाचे लोक भरपूर खुशाल आहा. म्हाका लोक म्हणटा चल मुखार वच आमी तुजें सांगाता आहाय म्हूण. हो लोकांनी बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांनी म्हाका सपोर्ट दिला. थँक्यू म्हणटा हांव. सो ह्या वावराचे म्हाका आनी वावर करूं दिसता. हांव एक MLA ना, एक पंच ना, कोण ना. लोक एश को मुजे उलयता. सो म्हाका जाय तुमचे पासत कितें केलोलें आनी हांव करीत रावतलो कित्याक तुमी म्हज्या सांगाताक आसाय. आतां वेळ असो येयलो आहा की कितें चेंज जावपाचो. चेंज जातो जाल्यार तुमी म्हाका सांगात दियाय आनी तुमगे सांगात म्हाका मेळत येयलो आहा. तुमी म्हाका ही खुशालकाय दिली ती म्हाका आनी काम आनी करूंक दिसता. ताका लागून हांव म्हणटा लेट द चेंज बिगीन.